मोगाच्यानो सदांचे परी आतां हांव तुमचे लागीं माणकां मोतयां वांटून घेतां. हांव एका ल्हान गांवांत एका कन्नड माध्यम इस्कॉलांत शिकतालों आनी जेन्ना आमचीं पुस्तकां बदलतात तेन्ना नवीं पुस्तकां येयसर आमकां आमचे मास्तर वा आमचे टिचरी थोडो वेळ आमकां काणयो ती सांगताली आनी त्यो काणयो आयकूंक आमी भुरगीं उमेदीन रावताले. आनी म्हाका काणयो आयकूंक, काणयो वाचूंक आनी हेरांक काणयो सांगूंक बरें लागता. आतां म्हज्या भुरगेपणार आमकां एकटो मास्तर आसलो, विठ्ठल भट. तो आमकां कन्नड भास शिकयतालो आनी तो आमकां बऱ्यो बऱ्यो काणयो सांगतालो. ताणें सांगली ही एक काणी एका भुरग्याची. एक ल्हान गांव, त्या गांवांत कांय कुटुंबां, तातूंय एक घराणें विधव स्त्री म्हणल्यार तिचो घरकार संपला, तिचो एकलोच धाकटो पूत आसा, सुमार एक 6-7 वर्सांचो. तांच्या गांवांत इस्कॉल ना. गांवा लागीं रान आसा, रानाचे पलतडी आनी एक गांव आसा, थंय इस्कॉल आसा. आतां आवयक दिसलें आपणाक शिकप ना, पूण म्हजो पूत पूण शिकोवन दी, इल्लेपणी शिकोवन दी म्हणून ती ताका व्हरून त्या इस्कॉलांत भरती करता. आनी दुसऱ्या दिसा इस्कॉला वेचो वेळ जातच ती पुताक म्हणटा, पुता तूं आतां इस्कॉलाक वच. पूत म्हणटा, माय म्हाका बेन दिसता, तूं गे म्हजे सांगाता. तेन्ना तो म्हणटा, ती म्हणटा, पुता काल पळय हांव तुजे सांगाता आयली, आतां आज जर हांव कामाक वचना आमकां दुडू मेळनात. कित्याक हर एक दिसा काम केल्यार म्हाका मजुरी मेळटा. मजुरी मेळना जाल्यार आमचें पोट कशें भरतलें. पुता म्हाका आज येवंक जायना, तूं वच. न्हय थंय रान आसा, रानांतल्यान हांव एकटो कसो वचूं. तेन्ना आवय ताका म्हणटा, तूं कांय भियेनाका, तूं राना लागीं वेतच, थंय रानांत एकलो बाबा आसा, तूं ताका उलो मार, तो तुका येतलो आनी आपोवन व्हरतलो. अशें आवयन ताका सांगलें. तो म्हणटा बरें आसा माय म्हूण तो भुरगो गेलो. राना कडेन पावतच आतां ताका भिरांत दिसली. म्हळ्यार आवयच्या उतरां जोड आसलो आनी ताणें म्हणलें, रानांतले बाबा म्हूण उलो मारलो. एक ताळो आयकूंक आयलो. कितें पुता, तुका कितें जाय. ताणें म्हणलें, म्हाका इस्कॉलाक वचूंक जाय, म्हाका बेन दिसता. मायन म्हणलां, तुका उलो मार, तूं येतलोय आनी म्हाका व्हरतलोय. येता पुता, राव भियेनाका. थोड्या वेळान रानांतल्यान एकटो प्रायस्त दादलो मनीस आयलो. ह्या भुरग्याचो हात ताणें धरलो आनी ताका रानाचे पलतडी व्हेलो. थंय ताका सोडलो आनी म्हणलें, इस्कॉल जातच सांजेर परत्यान तूं हांगाच ये, म्हाका उलो मार, हांव येतां आनी तुका व्हरतां. भुरग्यान म्हणलें बरें जाता आनी तो भुरगो गेलो इस्कॉलाक. सांजेर परत्यान इस्कॉल जातच राना कडेन आयलो आनी ताणें म्हणलें, रानांतले बाबा हांव आयलां, तूं ये. बाबान म्हणलें येतां आनी तो आयलो. ताणें भुरग्याचो हात धरलो, ताणें ताका रानाच्या भायर हाडलो आनी आतां म्हणलें तूं वच. भुरगो घरा गेलो आनी सदांच इस्कॉलाक वतालो. राना कडेन येतच रानांतल्या बाबाक उलो मारतलो. रानांतलो बाबा येवन आलतडींतावन पलतडी व्हरतालो आनी सांजेर पलतडींतावन आलतडी हाडटालो. भुरग्याचें जिवीत बरें चलतालें. भुरगो खुशाल. आवयक खबरच ना हें सगळें घडटा म्हणून.
आतां इस्कॉलाचे वर्स संपत आयलें, निमाणो दीस. आदल्या दिसा शिकोवचे गुरुजीन मेस्त्रीन भुरग्यांक म्हणलें, पळय वर्सभर हांवें तुमकां शिकयलां, कितें तरी तुमी म्हाका दक्षिणा दिवंक जाय. आनी त्या वेळार लोकां लागीं व्हडलें दुडू नासलें. म्हणून मेस्त्रीक गुरुजीक ते कितें तांदूळ दिवचे, भात दिवचे, नाजाल्यार नाचणो दिवचो, तांचे तें कितें पिकयतात तें दिवचें, नाजाल्यार कितें तांब्याचीं आयदनां आनी मातशें इल्लेशें ग्रेस्त आसली काय रुप्याची कितें तरी भेट म्हणून दक्षिणा म्हणून गुरुजीक दितालीं. हो भुरगो घरा आयलो आनी ताणें आवयक म्हणलें, आतां फाल्यां इस्कॉलाचो निमाणो दीस आनी गुरुजीन सांगलां आमी कितें तरी ताका दक्षिणा दिवंक जाय, तूं म्हाका कितें तरी दी. आवय म्हणली, पुता म्हज्या लागीं कांयच ना आतां, आनी आतां तुका फाल्यां म्हूण हांव खंयच्यान हाडूं? एक 2-3 दीस आसले जाल्यार हांव कितेंपणी करता आसलीं, म्हज्या लागीं आतां कांय ना. तेन्ना तो भुरगो म्हणटा, सक्कळ भुरगीं कितें ना कितें हाडटलीं आनी हांवें व्हरिना जाल्यार म्हाका लज जातली. ना, म्हाका जायना, तूं म्हाका कितें तरी दी. तेन्ना आवयन म्हणलें, पुता तूं अशें कर, तो रानांतलो बाबा आसा न्ही, ताका विचार, तो तुका दितलो. भुरग्यान म्हणलें बरें. दुसऱ्या दिसा भुरगो परत्यान राना कडेन आयलो. सदांचे परी ताणें रानांतल्या बाबाक उलो मारलो. रानांतलो बाबा आयलो, हाताक धरून भुरग्याक ताणें पलतडी पावयलो. तेन्ना भुरग्यान म्हणलें, बाबा आज इस्कॉलाचो निमाणो दीस, काल आमच्या मेस्त्रीन सांगलां ताका कितें ना कितें दक्षिणा दिवंक जाय. हांवें म्हज्या मांयक आईक विचारलें, ती म्हणटा म्हज्या लागीं कांय ना. आनी तिणें म्हणलें तुज्या लागीं विचार, तूं म्हाका कितें तरी दी, नाजाल्यार म्हजी लज जातली. तेन्ना त्या मेस्त्रीन, तो बाबा आसा ताणें म्हणलें, कांय भियेनाका पुता. ताणें आपल्या हातांत आसली एक भांगाराची मुदी काडून दिली, बरी मुदी. भुरगो भारी खुशाल जालो मुदी पळोवन. हातान घट्ट धरली, बोल्सांत घाली आनी इस्कॉलाक गेलो. मास्तरान भुरग्यांक सकट शिकयलें आनी मागीर दक्षिणा दिवंक सांगलें. भुरगे सकट कोणें तांदूळ हाडला, कोणें भात हाडला, कोणें नाचणो हाडला, कोणें आनी कितें आपल्या घरांत पिकलेल्यो वस्तू हाडलात, आनी कोणें रुपें हाडलां. जालें. हो भुरगो निमाणो हो गेलो आनी त्या गुरुजीच्या हातांत हाणें भांगाराची मुदी दवरली. ती पळोवन तो गुरुजी अजाप जालो. ताणें म्हणलें, ही भांगाराची मुदी तुका कोणें दिली? तुवें चोरून हाडली कितें? ना ना मेस्त्री. हाय तूं दुबळो, मागीर भांगाराची मुदी खंयच्यान आयली तुज्या लागीं? म्हाका बाबान दिल्ली. बाबा? तुजो बाबा सोंपला मुगो, सरला मुगो तो, मेला तो. तुज्या आवयक मात्र आसा घरा, तुज्या आवयन दिली? ना, बाबान. खंयचो बाबा म्हणटाय तूं? रानांतलो बाबा. रानांतलो बाबा? आमी केन्नाच आयकूं ना रानांतलो बाबा. वय तो रानांत आसा. तुवें ताका पळयला? वय, सदां येताना हांव ताका उलो मारतां, तो म्हाका आलतडी पलतडी पावयता आनी सांजेर इस्कॉल जातच हांगा पलतडी थंय आलतडी पावयता. आनी म्हज्या आवय कडेन काल हांवें विचारलें, म्हाका कितें दी. आवयन म्हणलें, म्हज्या लागीं कांय ना, बाबा लागीं विचार. हांवें बाबाक विचारलें, ताणें म्हाका मुदी दिली, ती मुदी हांवें तुमकां दिली. तेन्ना तो मेस्त्री म्हणटा, म्हाका तुज्या उतरांचेर विस्वास बसना. रानांतलो बाबा आयलो, तुका आलतडींतल्यान पलतडी पावयता, पलतडींतल्यान आलतडी पावयता, आनी तुवें कितें तरी दी म्हणलें आनी बाबान मुदी दिली आनी तुवें हाडून म्हाकाय मुदी दिली. हें सत अशें म्हाका दिसना. तुज्या बाबाक म्हाका मेळूंक जाय. तूं म्हाका तुज्या बाबा लागीं व्हरशी? वय गुरुजी, आतांच येयात तुमी, आमी बाबाक मेळुया. मेस्त्री आनी इस्कॉलांत शिकचे हेर भुरगीं आनी हो भुरगो राना कडेन पावलीं. राना कडेन पावतच ह्या भुरग्यान रानांतल्या बाबा म्हूण उलो मारलो. जापच ना. भुरगो तिका अजाप जालो. कित्याक जाप येवना?
परत्यान ताणें उलो मारलो, जाप ना, खंय गेला, खंय तरी पयस आसा दिसता. म्हण ताणें आनी व्हडल्यान उलो मारलो, रानांतल्या बाबा म्हणून, जापच ना. तेन्ना मेस्त्री ताका म्हणटा, तूं फटींग सांगताय, रानांतलो बाबा, आतां तुवें 3 फावटी आपयलो, कित्याक येवना तो, खंय आसा? तेन्ना भुरगो म्हणटा, हरशी हांवें 1 फावटी उलो मारल्यार तो येतालो, आतां येवना, येतलो, रावया. थोडो वेळ रावतच परत्यान ताणें उलो मारलो, 2-3 फावटी. बाबाची जापच ना. तेन्ना मेस्त्री ताका म्हणटा, तूं परत्यान हांवें सांगलें न्हय, तूं फटींग, रानांतलो बाबा. खंय आसा रानांतलो बाबा? हांगा रान मात्र आसा, रूख झाडां मात्र आसात, बाबा ना हांगा. तेन्ना तो भुरगो दुखी जाता आनी रडूंक लागता आनी व्हडल्यान 1 फावटी, रानांतल्या बाबा, तूं येना जाल्यार हांव आतां म्हजो जीव दितां, म्हजी लज जाली, कित्याक तूं येनाय, कित्याक म्हजेर रागार जालाय? तेन्ना रानांतल्यान एक ताळो आयकूंक येता, पुता, तूं ल्हान भुरगो, तूं नेण्टो भुरगो, तुका म्हजेर विस्वास आसलो, तुवें म्हाका आपयलो, देखून हांव येतालों सदां आनी तुका आलतडींतल्यान पलतडी व्हरतालों आनी सांजेर पलतडींतल्यान आलतडी पावयतालों. पूण हो तुजो गुरूजी आसा पळय, तो आपणाक व्हडलो म्हूण समजता, शिकपी म्हूण समजता, ताका म्हजेर म्हजो विस्वास ना, देखून हांव ताका मेळूंक येना, तूं भियेनाका. परत्यान एक काणी, त्या रानांतल्या बाबाच्या रुपान देव ह्या भुरग्याक पावतालो. पूण गुरूजीचो भावार्थ वेगळो. ताका दिसलें, बाबा म्हणल्यार कोण? बाबा म्हणल्यार हांवें नांवच आयकूंक ना असलो रानांतलो बाबा म्हणून. म्हणून ताचो भावार्थ वेगळो जाल्ल्यान देव ताका मेळूंक आयलो ना. जितलीं आमी भुरग्यां बरीं जाता, काळजा मनान देव आमकां पावता आनी देव आमकां खंयच्या रुपान पावता तें सांगूंक जायना. तो आमकां मनशाच्या रुपान येवन मेळटा जायत, तो मनजातीच्या रुपान येवन मेळटा जायत, तो सुकण्यांच्या रुपान येत आमच्या जिवितांत, फुलांच्या रुपान येत, वा सैमांतल्यान, निसर्गांतल्यान तो आमचे कडेन उलयत, वाऱ्यांतल्यान, जगलण्यांतल्यान, गडगड्यांतल्यान, वादळांतल्यान, वाऱ्यांतल्यान, विविध तरांनी तो उलयता. देवाच्यो वाटो वेगळ्यो वेगळ्यो. म्हणटच आमी खालती आसूंक जाय देवा मुखार. खालती केल्ले मागणें आसा पळया, तें देवाक पावता. देखून शिकप नासलीं मनशां आसात पळया, आनी ल्हान गांवांतलीं मनशां, तीं व्हडलें कितें मागणें अशें कांय करूंक वचनात. तीं देवाक हात जोडलो, देवा तूं पाव म्हणलें, आपलें काम केलें आनी देव तांकां पावता. म्हणटच आमी देवा मुखार ल्हान जावंक जाय. गर्विश्ट मनशांक देव सकयल उडयता आनी खालत्यांक उंच उबारता, अशें जेजू म्हणटा. आनी हें आमकां वांजेलांत, बायबलांत वाचूंक मेळटा. तसो तो भुरगो खालतो आसलो आनी ताका त्या बाबाच्या रुपान देव भेटलो. आमी जर खालतीं जाल्यार देव आमकां खंयच्याय रुपान भेटूंक येतलो, आमकां पावतलो, आमचें जिवीत सुखी अर्थाभरीत करतलो. मोगाच्यानो, माणकां मतयां तुमी आयकलीं. ही माणकां मतयां तुमकां दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल मंगळूर थावन तीं पावतात. तीं बरीं लागल्यार तुमी हेरां मदें वांटून घेयात, ती खबर सांगात. तुमची कितें प्रतिक्रिया आसा ती तुमी कॉमेंट बॉक्सांत बरयात. मन आसल्यार सबस्क्रायब करात, तुमकां दुडू लागनात. पूण तुमी हें केल्यार दिव्यवाणी यूट्यूब चॅनलाच्या मनशांक आदार जातलो, तांची उर्बा वाडटली आनी तुमकां बऱ्यो बऱ्यो कार्यावळी
कोंकणी भाशेंतल्यान, कन्नड भाशेंतल्यान, इंग्लीश भाशेंतल्यान तुमकां दिवंक तांकां आदार जातलो. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचो तुमचो मोग सदांच उरूं दी, वाडत वचूं दी, हीच म्हजी अपेक्षा. देव बरें करूं.